नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळया आयच्यो मुखेल खबरो. उत्तराखंडातल्या उत्तरकाशी हांगच्या सिलकारा बोगद्यांत अडकून पडिल्ल्या 41 श्रमिकांक सुरक्षीत भायर काडपाचें बचाव कार्य पावलां निमाणे पावण्यार. बावीस तारखेक केल्ल्या भाशणात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशीं अपशब्द वापरल्याबद्दल वेंचणूक आयोगान राहुल गांधींक धाडली नोटीस. 25 नोव्हेंबर सांजेच्या 6 वरां मेरेन मागल्या जाप. डीप फेकाक लागून समाजाक निर्माण जाला धोको. हाचेर उपाय करपा खातीर सरकार तयार करतले नेम. केंद्रीय आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव. ग्राहकांच्या डेटा संरक्षणाक केंद्र सरकार दिता सर्वोच्च प्राथमिकता. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन. आणि भारत आणि ऑस्ट्रेलिया मजगती T20 सामन्याच्या माळेक आयच्यान जाता सुरवात. पयलो खेळ थोड्याच वेळा भितर सुरू जातलो विशाखापट्टणमात. पळया खबरो विस्तारान. उत्तराखंडातल्या उत्तरकाशी हांगच्या सिलकारा बोगद्यांत अडकून पडिल्ल्या 41 श्रमिकांक सुरक्षीत भायर काडपाचें बचाव कार्य निमाणे पावण्यार पावलां. घडणूक सुवातेचेर श्रमिकांच्या भलायकेची तपासणी करपा खातीर दोतोरांचो एक पंगड तयार आसा. इतले मजगतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी मुखेलमंत्री पुष्कर सिंग धामी हांणी बचाव कार्या संबंदांत चलिल्ल्या कार्याचो नियाळ घेतलो. बचाव कार्यांत कसल्याच प्रकारची आडमेळी आयली ना जाल्यार आयज तांकां सुरक्षीत भायर काडपाची आस्त आसा अशें राष्ट्रीय आपत्ती यंत्रणेचे NDRFचे अधिकारी अतुल करवा हांणी सांगलें. किलोमीटर का टनल का इलाका है जिसके अंदर वो हैं. ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लाइट की कमी नहीं है. खाना पीना क्योंकि 6 इंच की पाइपलाइन वहां बन चुकी थी परसों, तो खाना पीना काफी तादाद में अंदर चला गया है. यहां तक कि कपड़े भी चले गए हैं. दवाएं काफी तादाद के अंदर वहां अंदर पहुंच गई हैं. पानी की कोई कमी नहीं है. जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए, वो सब अंदर भेजा गया है. आइसोलेशन, एक चीज आइसोलेशन होती है जिससे मानसिक असर होता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट, उसको भी दूर करने के लिए साइकोसोशल काउंसलर्स वहां लाए गए हैं. जगह जगह से जो रिसोर्सेज आ रहे थे, ड्रिलिंग मशीन्स आ रही थी 4 अलग अलग दिशाओं से इसको अप्रोच करने के लिए. वो मशीनें अभी भी आ रही हैं, कुछ बिल्कुल हाल ही में पहुंच गई हैं. सड़कें वहां पर पूरी तैयार हैं. बेसिस जो हैं वो भी बन चुके हैं. और वहां जैसे ये मशीनें पहुंचेंगी वो कोशिशें भी शुरू हो जाएंगी. दिस इज टू केटर फॉर रिडंडेंसी. कि रिडंडेंसी इस तरह के ऑपरेशन में निहायत जरूरी है. अगर एक जरिया फेल हुआ तो हमारे पास कम से कम 1, 2, 3 और जरिए हो सकते हैं जिनको हम इस्तेमाल करेंगे. और उन जरियों में शायद वक्त और ज्यादा लगे, जिसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए. पॉजिटिव चीज यह है कि जो वर्कर्स अंदर हैं उनको राहत पहुंचाई है, उनको असिस्टेंस मिल रही है और हर तरीके से उनका वेलफेयर देखा जा रहा है और उनकी फैमिलीज को एश्योरेंस दिया जा रहा है, जिसकी वजह से अगर कुछ और वक्त लग गया तो उसके लिए भी हमें तैयार होना चाहिए. और वो सब अंदर जो हैं तैयार हैं उसके. केंद्र सरकाराच्या येवजण्यांचो राजस्थानाच्या जनतेक भरपूर लाव जाला अशें घरमंत्री अमित शाह हांणी आयज जयपुरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें. पण राजस्थानात तरणाटे शेतकार आनी बायलां काँग्रेस सरकाराच्या प्रशासनाक त्रस्त जाल्या. डझनभर शेतकारांनी जिवाक कंठाळून आत्महत्या केली. तरणाट्यांचो फुडार काळखात आसा अशें घरमंत्री अमित शाह हांणी सांगलें. आजादी के बाद जो देश का सबसे पहला बड़ा घोटाला हुआ ना, वो भी हमारे देश के वीर जवानों के लिए, हमारी फौज के लिए जो खरीदी करनी थी ना, इन्होंने उसमें से भी कट की कर ली थी, इसमें से भी कट की.
बॉफोर्स घोटाले को भी ये देश कभी नहीं भूल सकता। कांग्रेस ने सबमरीन में घोटाला किया, कांग्रेस ने हेलीकॉप्टर में घोटाला किया, जल हो, नभ हो, थल हो, जहां जाओ कांग्रेस का पंजा एक ही काम करता है, लूटो। फाटल्या 5 वर्षांत राजस्थानात बरीच उदरगत जाल्या अशें राजस्थानाचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत हांणी सांगलें। की जो हमारी परफॉर्मेंस है, हमारे कानून हैं जो हमने पास किए एक के बाद एक, वो शानदार कानून है। चाहे वो किसानों का कानून हो, जमीनें कुड़क नहीं होगी, चाहे गिग वर्कर्स का एक्ट हो, चाहे राइट टू हेल्थ हो, चाहे मिनिमम इनकम गारंटी हो, हमारी स्कीमें हैं, हमारी गारंटी 10 गारंटी हैं और आगे की गारंटी है। उस पर अभ्यास करो, उसमें कमियां बताओ, खामियां बताओ, ये बताओ कि ये खाली धरातल उतरी या नहीं उतरी, खाली हमने घोषणा की है क्या। इतले मजगती 22 तारखेक केल्ल्या भाशणाक वेंचणूक आयोगान राहुल गांधींक नोटीस जारी केल्या। तांणी केल्ल्या विधानाची जाप 25 नोव्हेंबर सांजेच्या 6 वरां मेरेन दिवची अशें ह्या नोटीसींत म्हळां। प्रधानमंत्र्यांक अपशब्द दिल्ले खातीर तांकां ही नोटीस जारी केल्या। वेंचणूक आचारसंहितेचें उल्लंघन केल्ल्याचें आयोगान म्हळां। केंद्र सरकाराच्या येवजण्यांचो राजस्थानाच्या जनतेक भरपूर लाव जाला अशें घरमंत्री अमित शाह हांणी आयज जयपुरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें। पण राजस्थानात तरणाटे, शेतकार आनी बायलां काँग्रेस सरकाराच्या प्रशासनाक त्रस्त जाल्या। डझनभर शेतकारांनी जिवाक कंटाळून आत्महत्या केली। तरणाट्यांचो फुडार काळखात आसा अशें घरमंत्री अमित शाह हांणी सांगलें। उग्रवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस ने इस 5 साल में राजस्थान में इसका परिचय दिया, इससे राजस्थान की जनता बहुत त्रस्त है। और उसके सामने भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने राजस्थान में करोड़ों लाभार्थियों को केंद्र की योजना का सीधा लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंचाया है और केंद्र की दर्जनों योजनाएं गांव और गरीब दोनों के फायदे के लिए राजस्थान में सीधा परिणाम देती हुई नजर आती है। केंद्रीय आयटी मंत्री अश्विनी कुमार वैष्णव हांणी आयज पत्रकार परिशद घेवन डीप फेकाक लागून समाजाक धोको निर्माण जाला आनी हाचेर उपाय काडपा खातीर सरकार कांय नेम जारी करतले अशें म्हळां। समाजाच्या विश्वासाक बळिश्ट करपा खातीर लोकशाहीचें रक्षण करपा खातीर पावलां उखलप गरजेचें आसा। डिटेक्शन, प्रिव्हेन्शन, मजबूत रिपोर्टिंग मेकॅनिझम आनी जागरूकताय हे 4 मुखेल स्तंभ जावन आसा। ते खातीर केंद्र सरकारान सोशल मिडिया संबंदीत सगळ्या लोकांकडेन भासाभास करून नेम तयार करपाचो निर्णय घेतला अशें अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें। सब बातों से क्लियर हुआ कि एक नए रेगुलेशन की जरूरत है और इस पे त्वरित भाव से कार्रवाई शुरू होगी। आगामी कुछ ही हफ्तों में रेगुलेशन की ड्राफ्टिंग को कंप्लीट करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि एक बहुत ही हेल्दी वे में जल्दी से जल्दी सोसाइटी को, सोशल इंस्टीट्यूशंस को बचाने के लिए जो काम करना है वो किया जा सके। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अपने इंटरनेशनल एक्सपीरियंस को भी शेयर किया और सबने क्लियरली इस खतरे को, इसकी गंभीरता को स्वीकार किया कि वाकई डीप फेक्स आज एक बहुत बड़ा सामाजिक खतरा उभर के आया है। सबने इस पर सीरियस रेगुलेशन, सीरियस कंट्रोल, इसकी स्वीकार्यता को जाहिर किया।
घेऊया एक लहानसं विसव. I've always had pets since childhood, which changed my life completely. But I never had a pet, not even a fish. You know you're lucky if you have dog's hair on your coat. For many people, pet is like a family. In this show, we talk about human-pet bonding, love and compassion for animals and much more. It just warms my heart to be around them all the time. In fact, I'm warmed up with the idea of adopting one. Who knows, after watching this show, you might too. Don't forget to catch us live on your favorite show. Best friend forever. Best friend forever. Best friend forever. विसव उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेले खबरो. ग्राहकांच्या डेटा संरक्षणाक केंद्र सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दिता अशें वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन हांणी सांगलें. गिरायकांचें डेटा संरक्षण करप हें खूब म्हत्वाचें आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. The government's policy or the government's approach in creating public platforms which are going to be used by the customer or the citizen or the individual who wants banking facility is top on the priority list. His data is completely protected. It cannot be misused. But at the same time, it shall not be so restrictive that the person will have to run between one pillar to the other post to seek facility. The moment you approve that you're willing to give it, yes, to that limited purpose, it will be shared without much hindrance. So on data protection, I can assure the Indian citizens that your data remains completely safe. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज मथुरेत जावपी संत मिराबाई जन्मोत्सव सुवाळ्यांत वांटेकार जाले. संत मिराबाई हांची 525वी जयंती मनोवपा खातीर मिराबाई जन्मोत्सवाचें आयोजन मथुरेत केलां. संत मिराबाई हांच्या उगडासान स्मारक तिकेट आनी नाणें जारी केले. तशेंच वर्सभर सुरू जावपी सांस्कृतीक कार्यावळीच्या आयज जावपी कार्यावळींत प्रधानमंत्री वांटेकार जाले. कृष्ण जन्मस्थान मंदिरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पुजा अर्चना केली. संत मिराबाई हांकां तांच्या भगवान श्रीकृष्णाचेर आशिल्ल्या निस्सीम भक्ती खातीर पुराय संवसार वळखता. तांणी रचिल्ले अभंग आनी भजनां लोक भक्तिभावान गायतात. तेलंगणा विधानसभा वेंचणुकेक सगळ्या पक्षांनी प्रचार नेटान सुरू केला. भाजपा, काँग्रेस आनी VRS सयत सगळ्या पक्षांचे फुडारी मतदारांक हांयसा दाखोवन आपापल्या पक्षाचो नेटान प्रचार करतात. तेलंगणात 119 सुवातां खातीर 30 नोव्हेंबराक मतदान जातलें. देखून प्रचाराक एक सप्तक उरला. भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आयज निजामाबाद आनी सांगारेड्डींत जनसभेक संबोधीत केलें. तशेंच काँग्रेस आनी VRS पक्षाचे फुडारी आपापल्या पक्षाचो प्रचार करतात. जब मैं परिवारवाद की बात बोलता हूं तो मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ केसीआर का सवाल नहीं है. ये सारे देश में जितनी भी परिवारवाद की पार्टियां हैं उससे लड़ने का काम और देश में राष्ट्रीय पार्टी आगे बढ़े इसका काम किसी ने लिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने लिया है. और यहां भी KCR, KTR, कविता, उसका बेटा यही परिवार है और कुछ नहीं है, ये भी हमको समझना चाहिए. केंद्र सरकाराच्या येवजण्यांचो लाव देशांतल्या चडांत चड लोकां मेरेन पावोवपाच्या उद्देशान सुरू केल्ल्या उपक्रमा अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी झारखंडांतल्या खुंटी हांगा 15 नोव्हेंबराक विकसीत भारत संकल्प यात्रेची सुरवात केली. जनतेक बेगीन सेवा उपलब्ध करून दिवपाच्या उद्देशान टपाल विभाग, भलायकी खातें आनी हेर विभागा वतीन विविध शिबिरांचें आयोजन केल्लें. सरकाराच्या म्हत्वाच्या येवजण्यांची म्हायती दिवन नागरिकांक सक्षम करपाच्या नदरेन सुरू केल्ल्या ह्या यात्रेचो उद्देश लोकां मदीं
जागृताय करप आनी लोककल्याणकारी येवजण्यांचो लाव लोकांमेरेन थेट पावप असो आसा. 21 नोव्हेंबर 2023 दिसा उपलब्ध जाल्ल्या म्हायतीनुसार पयल्या सप्तकांत देशांतल्या 203 ग्रामपंचायतींत आयोजीत केल्ल्या 1232 भलायकी शिबिरांत 1,66,000 परस चड लोकांनी वांटो घेतला. इन्स्पेक्टर जनरल बीशम शर्मा हांणी आयज मुंबयत कोस्ट गार्ड पश्चिम वाठाराचे कमांडर म्हूण ताबो घेतलो. भारतीय तटरक्षक दळांत जानेवारी 1990 कामाक ते रुजू जाल्ले. तांकां बेस्ट ट्रेनी असिस्टंट कमांडंट म्हूण भारतीय नावीक दळान पुरस्कृत केल्ले. तांणी भारतीय नावीक दळाच्या हेलिकॉप्टर प्रशिक्षण विद्यालयांत 1995 प्रशिक्षण घेतिल्ले. हेलिकॉप्टर पायलट म्हूण तांणी तटरक्षक दळाच्या वेगवेगळ्या हेलिकॉप्टर स्क्वॉड्रंटांत काम केलां. घेऊया एक लहानसो विसव. नमस्ते लैंड मरहबन इलल हिंद सलाम इंडिया नमस्ते इंडिया नमस्कार भारत मुई इंडिया नहनु हुनूर इंडिया माँ हिंदी हस्ती हिंदियानी सलाम हिंदुस्तान वी आर इंडिया विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. भारत आनी ऑस्ट्रेलिया मजगतीं T20 सामन्याच्या माळेक आयज सावन सुरवात जाता. आयज पयलो खेळ सांजे 7 वरांचेर विशाखापट्टणमांत जातलो. भारतान संवसारीक मर्यादीत षटकांच्या सर्तींत वांटेकार जाल्ल्या खुबशा वडील खेळगड्यांक विसव दिला. पूर्णवेळ कर्णधार रोहित शर्माच्या गैरहाजेरीत सूर्यकुमार यादव भारताचें फुडारपण करतलो जाल्यार ऋतुराज गायकवाड पयल्या 3 सामन्यां खातीर उपकर्णधार आसतलो. ते उपरांत ही जापसालदारकी श्रेयस अय्यर सांबाळटलो. आनी आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केल्या त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 34 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. उत्तराखंडातल्या उत्तरकाशी हांगच्या सिलकारा बोगद्यांत अडकून पडिल्ल्या 41 श्रमिकांक सुरक्षीत भायर काडपाचे बचाव कार्य पावलां निमाण्या पावंड्यार. बावीस तारखेक केल्ल्या भाशणांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशीं अपशब्द वापरल्या बद्दल वेंचणूक आयोगान राहुल गांधीक धाडली नोटीस. 25 नोव्हेंबर सांजेच्या 6 वरां मेरेन मागल्या जाप. डीप फेकाक लागून समाजाक निर्माण जाला धोको. हाचेर उपाय करपा खातीर सरकार तयार करतले नेम केंद्रीय आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव. ग्राहकाच्या डेटा संरक्षणाक केंद्र सरकार दिता सर्वोच्च प्राथमिकता. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन. भारत आनी ऑस्ट्रेलिया मजगती T20 सामन्याच्या माळेक आयच्यान जाता सुरवात. पयलो खेळ थोड्याच वेळा भितर सुरू जातलो विशाखापट्टणमांत. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकता. त्या खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्लेचेर चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवपाक शकतात. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.